स्टार्ट कर. किती गेलं हो त्याच म्हणतो तरी पोहे असं मुस्ताक समज घालता आलं पार्टी स्टार्ट कर. नाही मास आहे. सॉरी पूरी क्वालिटी ब्लॅक लाईट आता. ओके ब्लॅक लाईट असं पडतं या स्वार्थ बरं येतला बाहेर होता. ब्लॅक लाईट येस या करेक्ट या आईज या रोडाचे डांबरीकरणाचे काम पिकॅन मरोड खोटला कोलेते आणि जोडे ह्या चारय रोडांक कनेक्ट जावपाचे जंक्शनाचेर हे रोडाचे काम हॉटमिक्साचे खूब खूब एफर्ट्स घेवन आमच्या आमदारान फुडाकार घेवन हें काम हांगासर चाललें आसा. आयच्या कामाची सुरवात जाता. पेंडींग आसलेलें इतल्या वर्साचें काम खूब टायम लागलो. एज आमच्या आमदारान सांगला त्या प्रमाणे की पहिले लायटीचे केबलिंग वर्क अंडरग्रावंड वॉटर पायपलायन हे सगळे ज्यो एसेन्शियल फॅसिलिटीज आसा त्यो पयल्यो काम करूनच लास्ट आमी डांबराचें काम घेतलां. कित्याक नाजाल्यार परत परत तें फोडचें पडटा. आनी हो रस्तो असो इतलो सुंदर असो लोकेशनाचेर आसा. खरेंच हे रस्त्याचें काम गरजेचें आसलें. दीस इज द कनेक्टींग रोड टू मेनी वॉर्ड्स, कनेक्टिंग रोड टू जॉइनिंग रोड टू ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन रोड. सो ह्या रोड अशी जी कामां जातात पर्वरी टू सालिगांव टू कलांगूट ही रोडाची कामां जी जाता ती आमदाराच्या फुडाकारान सुंदर प्रमाणे फुडें वयतात. हांव जयेश बाबाक घरांतल्यान महाराष्ट्र काळांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. कामां ताणें प्रायोरिटीचेर घेवन आमकां जी प्रॉमीस केल्ली इलेक्शन ऑफ कामां जातली ती ताणें कामां फुलफील करून दिल्या. I thank him from bottom of my heart and I wish him all the success in the forthcoming elections. We are all with him, we should be with him for whatever work he has done. We need development and I think he is the person with only one point agenda, that is betterment and development of the people. I thank him once again for all the work. सर डेव्हलपमेंटा बद्दल म्हणत जाल्यार सालिगांव मतदारसंघात आनी कितें डेव्हलपमेंट उरला कामां उरल्या करपाची? डेव्हलपमेंट जे आमी आतां वी आर टॉकिंग अबाउट इन्फ्रास्ट्रक्चरल डेव्हलपमेंट. ह्युमन डेव्हलपमेंट इज ऑल्सो नेसेसरी. जॉब एव्हेन्यूज आनी बाकीचे सगळे आसा पळय हे करपाची गरज आसा. लायब्ररीज हांगासर गरज आसा. टेकिंग सालिगांव टू अ नेक्स्ट लेवल. फुटबॉल ग्राउंड म्हणा तुमी. ऑल दीस फायल्स आर देर इन द गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट स्पेंडींग. होपफुली आज सीएमान आतां प्रॉमीस केल्या तेका लागून जाता कशी दिसता.
बाकीची कामां जाता कशी दिसता. व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर अस फाटल्या दिसांनी अनावन्स जालेले आमचे रुर्बन मिशन. आता रुर्बन मिशन्स सालिगांवांक अलॉट जाला फ्रॉम द सेंट्रल गव्हर्मेंट, फ्रॉम द रुरल डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्री, आणि त्याच्या अंडर नियरली 100 crores आर कमिंग. आणि 100 crores अंडर all 6 panchayats of Saligao will be benefited. Equally funds will be distributed to all 6 panchayats. Announcement is being made few days back. आणि इवन ऑन दूरदर्शन हांवें दूरदर्शन पळयलें की सालिगांवचें नांव थंयसर दूरदर्शन तेंच्यांनी मेन्शन केलें की सालिगांवांक रुर्बन मिशनाच्या अंडर खुबशे जे वी कॅनॉट इवन थिंक अबाउट सॅटेलायट मार्केट्स, टावन मार्केट्स, जावं जे रोड सायड वेंडर्स आसतात तांकां सेपरेट एवेन्यूज, बुस्टिंग द एग्रीकल्चरल एग्रिगेन जी आमची इकॉनॉमी आसा पळय ती बूस्ट करपाक लागून सालिगांव इज रिच इन एग्रीकल्चर. आणि ऑल दीस land, agricultural land is preserved by the punch members, by the locals, by the NGOs and all such groups. Even आम्ही तसे माझा अटेम्प्ट असो आसलो की ते प्रिजर्व जावचे म्हणून. बिसायड्स दॅट स्लूज गेट्स, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, एड्युकेशनल हब्स, मागीर असे खूबशे प्रोजेक्ट्स अंडर त्या रुर्बन मिशन आमकां सालिगांवाक मेळटले. सो दॅट इज ऑलरेडी बींग अनाउन्स्ड बाय द सेंट्रल गव्हर्मेंट अँड इट हॅज कम टू सालिगांव. 35% ऑफ द मनी हॅज ऑलरेडी कम टू द गोवा गव्हर्मेंट फ्रॉम द सेंट्रल गव्हर्मेंट. आणि हेच्या अंडर सालिगांव विल बी बेनिफिटेड अँड सालिगांव विल बी टेकन टू अ डिफरंट लेवल. हांव जेन्ना RD मिनिस्टर आसलेलो, रुरल डेव्हलपमेंट मिनिस्टर आसलो, तेन्ना सेंट्रल मिनिस्टर नरेंद्र सिंग तोमर हेंचे कडेन तें प्रपोजल मांडलेलो and that has seen the light of the day. And I am very thankful to the Honorable Minister for allotting Saligao as one of the clusters. There are only 2 clusters in entire Goa. One is Shelpe, म्हणजे इथून निलेश काब्राल्स कॉन्स्टिट्युएन्सी, आणि सेकंड इन नॉर्थ गोवा इज सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी. तर साऊथ गोवाक एक, नॉर्थ गोवाक एक 2 क्लस्टर्स अलॉट झालेले. तर वी आर लकी, फॉर्च्युनेट इनफ टू गेट 100 crores प्रोजेक्ट फॉर एंटायर सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी. ई रिक्षाज म्हणा, इंटरनल ट्रान्सपोर्टेशन म्हणा, म्हणजे इवन यूथ हू वॉन्ट टू डू सम बिजनस, हांगासरल्यान परवरी वचपाक जाय, परवरच्यान समज वेऱ्या वचपाक जाय जाल्यार ई रिक्षाज तो कॉन्सेप्ट भितर आसा. इट इज हेडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ आर्किटेक्चर कॉलेज, आनी इट इज ऑल द, आनी तेजेर फूल बिट्स फिलांनीचे प्रोफेसर्स आसा, हिस्टोरियन्स आसा, मागीर कोण आदले आर्किओलॉजी सर्वेज कोण करता पळय ते आसा. सो ऑल इवन आमचे आर्किओलॉजिकल जितले सायट्स आसा, all those will be developed and put open to the general public. Heritage tourism asa, but it is a vast subject, and I am very thankful ki हे जातले. So these are all these projects are there in line, and Saligao will be hugely benefited. सर, राजकारणाबद्दल विचारीत जाल्यार तुमी गोवा फोर्डांतल्यान रिजायन दिवन तुमी BJPन एंट्री मारली. गोवा फोर्डांतले जे तुमचे कार्यकर्ते आसात व BJPचे आतां तुमी एंट्री घाले ते कार्यकर्ते आसात, सो दोगां भितर जी नाराजगी आसा, सो तांकां तुमी कशें कन्विन्स करतले? दोगां भितर नाराजगी ना. दॅट वॉज इनिशियल आउटबस्ट तो म्हणटा पळय तो. पयलींच तूं लोकांक जेन्ना कोण सांगलेलें पळय तेन्ना ते इट वॉज इनिशियल आउटबस्ट जातलो तो, बट इट इज कुलिंग डावन नाव. पीपल आर कमिंग टुगेदर. आमच्या कार्यकर्त्यां नाराज नासली. सर्टन ऑफ द मंडल कार्यकर्ता हू हॅव वर्क टायलसली फॉर BJP, तांकां मातशी नाराजगी आसली तेच्या भितर, बट फायनली वी हॅव रियलायज की वी आर वर्किंग फॉर द पार्टी, अँड पार्टी सर्वश्रेष्ठ आसा. आमी वी आर वन ऑफ द मेंबर्स हू हॅव टू डू वर्क फॉर द पीपल. वी आर ऑल गेटिंग टुगेदर टू डू बेटरमेंट ऑफ सालिगांव. टिकेटी बद्दल उलयत जाल्यार तुमी कितें म्हणूंक सोदता? थोडेशें घडलें. सपोर्ट कसो कितें आहा तुमकां आतां? व्हेरी गुड सपोर्ट. आनी सगळ्या फ्रॉम ऑल सेक्शन्स ऑफ द सोसायटीज एक्रॉस जे सर्टन आयडियोलॉजीज बिलीव जायना ते म्हणटा जयेश साळगांवकाराक लागून आमी वोट करतली. बाकीचे तेंचे BJPचे इज गॉट व्हेरी गुड स्ट्रेंथ इन सालिगांव. मोर देन 50% ऑफ द वोटर्स आर एफिलिएटेड टू द पार्टी, and it will definitely benefit me. Thank you very much. Live चल रहे.